आम्ही सदीच म्हणला, विरोधी पक्ष असून सुद्धा आम्ही सदीच म्हणला की सीएमाच्या हेल्था बद्दल आम्ही सदी काळजी केल्ली आसा. त्यांना गेले 2 वर्सां भितर मनीसपणाच्या नात्यान आम्ही त्यांना सदीच सहकार्य केल्ले आसा. जावं त्या हावजांक आसूं की हावजाच्या भायर आसूं आम्ही त्यांना सदीच सहकार्य केल्ले आसा की ते हेल्थाचो प्रश्न तो. आणि सदीच आम्ही हे म्हणला की त्या जाता तितले बेगीन बरे जावचे, आणि आतांय म्हणटात त्या जाता तितले बरे रिकवर जावचे, बरे जावचे आणि कामाक लागचे. पण त्यांच्याच मंत्री काल काही वचोन मेळोन येयलात काय कितें म्हणटात ते त्यांचे भितर चर्चा चल्ल्या की सीएम आता जी परिस्थिती आसा ती सामकी कठीण परिस्थिती आसा आणि त्यांची कंडिशन बरी ना अशें म्हणटात. तेन्ना ते फक्त ते म्हणटात तेच आमकां आयकूं येता. ताका लागून आमी आयज महामहिम गव्हर्नरा कडेन आमी एक पत्र बरोवपाचें आसा आतां परत एक फावटी की तुमी सांगचें की सीएमाचे जे हेल्थ कंडिशन कशें आसा. हाच्या पयलीं आमी खूब फावटी पार्टीच्या वतीन आमी सगळ्यांनी वचोन सुद्धा तेंचे कडेन म्हणला की सीएमाचे हेल्थ बुलेटिन हे करा, रिलीज करा, पूण करप जालो ना. पूण आतां तेंच्याच मंत्री म्हणटात की कंडिशन बरोबर ना. तेन्ना महामहिम गव्हर्नरान तरी तें क्लियर करचें कशे पद्दतीन आयज कितें आसा हेल्था बद्दल, कशें हेल्थ आसा, हे सगळे अफवा वेगवेगळी पसरल्या, वेगवेगळी अफवा. जे जर अफवा त्यो स्टॉप जायना जाल्यार कोणाक कितें खरी कितें चल्लां तें कळत ना. आणि तेजे खूब मंत्री जेन्ना अशें म्हणटात तेन्ना आमी मॅडम गव्हर्नरा कडेन रिक्वेस्ट करतात तेणी क्लियर करचें की सद्याचे कंडिशन सीएमाचे एक्झॅक्ट कितें आसा हें रिक्वेस्ट करपाचें आसा.